राज्यात पावसाचो जोर अजूनही कायम आसा। सोमारा मंडोळ वाठारात घराची वणत कोसळून आवय आणि पुताक मरण आयले। उजो ऑलिंपिक दळाच्या जवानांनी मातयेच्या ढिगाऱ्या पोंच्यान दोगांच्योय कुडी भायर काडल्यो। आयतारा उटंगाराच्या पावसाक लागून कुणय संरक्षण वणत कोसळून 3 कामगारांक मरण आयिल्ले। ते उपरांत सोमारा मंडूर वाठारांत घराची वणत कोसळून आवय आणि पुताक आगताक मरण आयले। फाटल्या 2 दिसांत 2 कडेन कोसळिल्ल्या वणटींनी 5 जाणांचो जीव घेतलो। ते भायर कितलेशेच कडेन झाडां पडून घरांचे लुकसाण जाला। जायते कडेन उदक तुंबून रावला। न्हंयो बायो भरून व्हांवतात। सगळ्यां पयलू खरेंच दुख्खाची गजाल आसा की 2 जाणांचो जीव गेला। तुमकां खबर आसतली 2 दीस जाले कंटिन्यू पावस पडटा आनी खूब लोकांक खूबशे त्रास जाता। खूब जाग्यार उदक साठलेलें आसता। ते घरांनी उदक वयता। खूब जाणांचे आयज हांव दीसभर थंयच भोंवता। लोकांच्या घरांच्यान झऱ्यो व्हांवलेल्या भशेन उदक व्हांवता। कित्याक लागून उदकाक वयपाक वाट ना। सो उदका वयपाक वाट नासल्या कारणान ते घरांच्यान उदक भायर सरता। खूब जाणांची उदकान प्रॉब्लेम आसा हो। सो तेंचो हो प्रॉब्लेम 1 वर्स पयलो आमी गेल्ले थंय पळोवपाक। सो वणत हें जाल्लें आमी तलाटी कडेन रिपोर्ट केल्लो। सगळे फॉर्मेलिटी केल्ली। PWDची हेवूय केल्लें पूण अजून पर्यंत तेजे पयशे येयल्याक ना येयल्याक तेवूय आमकां खबर ना। कित्याक तलाटी कडेन विचारलां हांवें। तलाटी म्हणटा तेंकां पयशे येयल्या ना ते अजून कळना। कित्याक पयशे डायरेक्ट तेंच्या अकाउंटार हें जातात। आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार आनी खूब घरां आसतलीं अशीं की उदक येवन फुगलें आसतलीं। सो सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की आपली मातशी सांबाळून मातशें हें करात। तुमकां जर दिसता तुमी जर रिस्कान आसा तुमी इन्फॉर्म करात आमकां। तुमकां जर खंय सेफ्टी प्लेसीर व्हरपा आसल्यार आमी ट्राय करतले तुमकां हें करपाक। कित्याक तुमची लायफ इम्पॉर्टंट आसा। आयज एक दुखद इन्सिडंट जालो तो म्हणजे जेन्ना आमकां न्यूज गावली तो मंडूर गांवांत मिरयाबाट ह्या वाड्यार एक फॅमिली जी आसा तेंची जे भिंत आसा म्हणजे मातयेची भिंत आसा ती कोलॅप्स जावन आतां जेन्ना हांगा आमच्या हेल्थ सेंटरान हाडले तेन्ना कळोन येयलें की दोगांची डेथ जाल्ली आसा म्हणून। आनी खूब वायट गजाल खूब दुखद घटना आसा जी आमच्या गांवांत घडलेली आसा आयज। आनी पळोवंक खरें म्हटल्यार अशें जावपाक जायना म्हणजे कारण जें आयज ह्या गांवांत जालां म्हटल्यार वांगडा 2 जाणां हें जावप म्हणजे तेजो आवय आनी भाव दोगूय वांगडा सायमनाचो आवय आनी भाव दोगांय वांगडाच हें जाल्ली आसा एक्सपायर जाल्ली आसा। आतां ऑलरेडी सगळे फायरान सगळे येयल्ले आमचे सगळे पंच भाजी सगळ्यांनी तांकां काडली। बट काडली तेन्ना हांगा हाडसर म्हटल्यार ती दोगांय ह्या हितून नासली। बट खूब वायट दिसता आनी आमची तेंची फॅमिलीकूय एक खूब आयज सामकी दुकान घडलेली आसा। आनी आतां पुलीस बीन सगळे येयल्ले आसा। तेंच्यानी सगळ्यांनी जी हर्सन आसा ती उबा आसा ती येयल्या नंतर तांकां GMCन आमी शिफ्ट करतले। GMCन पोस्टमॉर्टम जाल्या नंतर मागीर बॉडी हँडओवर करतले। आयतार आनी सोमारा गोंयांत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसान खवदळ घालो। गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून कितल्याशाच न्हंयांक हुंवार आयला। धरणांय पुराय भरल्यात। कितल्याशाच लोकांच्या घरांनी उदक भरलां आनी कितल्याशाच जाग्याचेर दोंगराची पालसणां कोसळ्ळ्यात। जाल्यार कितल्याशाच गांवांनी गटरां सारकी उसपूंक नाशिल्ल्यान उदक तुंबून रस्त्यार पावलें। कांय कडेन घरांचेर तशेंच पार्क केल्ल्या गाडयांचेर झाडांचे खांदे पडून व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां। काय ना मरे ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।